आज 14 नोव्हेंबर गोवा विधानसभेचो आज निवडणुकीचो दीस. आज मतदार म्हणटा तो एक राजा जावन आसा. तो आपले वोट कास्ट करून जे कोणाक आपल्याक जाय ताका निवडून हाडून तो 5 वर्सांचे ताजें भविश्य घडोवपाक शकता. अशा आज आमी शिरोडा आसा आनी शिरोडाक आज फर्स्ट वोटींग जे सुभाष शिरोडकर जे कॅन्डिडेट आसा BJPचे ताणें केल्लें आसा आनी आमी तेजे विज्युअल घेतिल्ले आसा. हे जे निवडणूक आहा ते लोकांचें भवितव्य ठरोवपाचें हे निवडणूक आसा आनी लोक आपलें भवितव्य ठरयतले अशें दिसता. की म्हटल्यार आज 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटायन्स डे. त्यामुळे सगळ्या तरुण भुरग्यांक सगळ्यांक परबी दिता की हो दीस बरो खुशालकायेचो वचून म्हाकाय बीन हो दीस बरो खुशालकायेचो वतलो. हातूंत दुबावूच ना. आतां हांवें वोट केल्ले आसा. लोक बरे उमेदीन वोटींग करपाक येतात. पोलिंग स्टेशन जे आसा ताजेर वेवस्था एकदम सुंदर जाल्ली आसा. बरे पद्दतीन स्मूथली वोटींग जाता आनी चड वेळ लागना. सिनियर सिटीजन्स हांकां प्रिफरन्स दिल्लें आसा. तें पळोवन म्हाका बरें दिसलें. वोटींग जें आसा तें बरे पद्दतीन जातलें. हातूंत दुबावूच ना आनी उमेदीन जातलें. आमचे 45 बूथ आसा शिरोड्या मतदारसंघात. 45 बुथांचेर सुभाष शिरोडकर आनी भारतीय जनता पक्षाक मेजॉरिटी मेळटली. हातूंत दुबावूच ना. ही मेजॉरिटी 3000 क्रॉस आसतली अशे संकेत मेळटात. गोवा दिसवादी कृष्णा नायक शिरोडेच्यान.